बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणो हे मीस पेटयला फ्लोरेन्स आणि आंतोन लॉरेन्स कार्दोजो हांच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयला जुआना कार्दोजो. तेच भाशेन आंतोनियो जुझेल डायस आणि लेओपार्डिया डायस संपलेल्या ह्या आत्म्या खातीर मीस पेटयला क्रिस्तेसिया डायस. ह्या इंतेसां पासत केरीत भाशेन ह्या मिसांक मागुया. म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी चड देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो जगण्यान सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटां दारून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भगिनी सदांच संपाद मली सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थना. सर पदवीदार आनी ससनाच्या देवा, आमचो बाबार्थ गोरवाचो आनी मोग चडय आनी तुवें वासायलाय तें सोडून आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनान. आमेन. भाग्यवंत पावलो नेफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. बाबा भयणानो, एकामेका थंय दोयाल आनी काकलूवंत जायात. क्रिस्ता सवे देवान तुमकां बक्षिल्यांत तेच भाशेन तुमी एकामेकाक भोगसात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत पोरमोलाचे देणे आनी योद्न कसो आपणाच्या देवाक समर्पण केलें, तशेंच तुमी देवाची अपुरबायेची भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. कामचाराची, पोजडपणाची आनी आपसवार्थीची सावली पर्यंत तुमचे मदें आसूं न्हय. कित्याक असल्यो वस्तू पवित्र केल्ल्यांक सबनात. गाली, खोटी, पिसाट उतरां न्हय म्हूण मस्कऱ्यो तुमचे मदें आसच्यो न्हय. हें सगट तुमकां सबना. हाचे बदलेक आर्गां दियात. हें मात मनान दवरात की कामचाऱ्यांक, पोसड्यांक आनी आपसवार्थ्यांक मुणगे कुड्ड्या देवाचे घोस्तात क्रिस्ताच्या देवाच्या राजान वांटो ना. पिसात वाटेन वाड्या वरवीं तुमी फसना जावंक चत्राय घेयात. ह्याच वस्तूंक लागून देवाच्या कोलपोटांत तांचेर ताचो राग देंवला. असल्या मनशांक भागा तुमी पडो नाकात. एका कालार तुमी कालोखान आसल्यात, पूण आतां सोम्या सवें तुमी उजवाडान आसात. तर उजवाडाची भुरगीं कशीं जियेयात. देवाचें उतर. जबाब. देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताची देख घेवया. म्हणुया, देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताची देख घेवया. जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलना व पातकांच्या मार्गार भोंवना,
आनी हो धर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरोच भागी. सरेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताची देख घेवया. व्हांवत्या वाले देगेक लायलेल्या रुखाक काला प्रमाणे जातात फळां आनी केदींच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस सगल्यो तेच्यो कुरण्यो सुफोल. जबाब देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताची देख घेवया. पूण नश्ट मनशाचें अशें न्हय, दुबावावळीन अशें न्हय. तें कोण जाणय? वाऱ्यान उडोवन वेला तसलें पोळ. बऱ्या मनशाची वाट सुरेस्पर राखता, पूण नश्ट्यांची वाट निसणपणान पावयता. जबाब देवाच्या मोगाची भुरगीं कशीं ताची देख घेवया. उदकां सरेस्पराक जय जय. समी तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कारनी कोर. सरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. चे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकांडी तुका क्रिस्ता. जेजू जुदेवांच्या एका देवस्थानांत एका सोनवारा दिसा शिकोवन दितालो. उतरा वर्सा देंवचारान वायटाकान केल्ली तसली एक बायल थंय आसली. ती सामकीच पोंगी जाल्ली आनी कितेंच केल्यार तिच्यान तकली उखलून नीट रावंक जायनासलें. जेजून तिका पळयली आनी आपणाशी आपोवन हाडून म्हळें, आगे तुज्या वायटांतली तूं सुटली. आनी आपले हात तिचेर दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. पूण सोनवारा दिसा जेजून पिडा रोग बरो केलो देखून देवस्थानाचो अधिकारी रागार जावन असो लोकांक उलोवंक लागलो, वावर करूंक 100 दीस आसात. त्या दिसांनी येयात आनी बरीं जावन वचात, न्हय सोनवारा दिसा. परती पाडून सोम्यान ताका म्हळें, आरे दोंग्यानो, तुमचे भितरलो जोण एकलो दावणेक बांदलोल्या आपल्या पाड्ड्या वो गाडवाक सोडून ताका सोनवारा दिसा उदकाक व्हरोना. तर 18 वर्सां देंवचारान बांदून दवरलेले हे अब्रामाचे दुवेक ह्या सोनवारा दिसा सोडची न्हय आसली. अशें तो म्हणटा आसतना सगल्या ताच्या दुस्मानांक लॉज जाली. पूण ताच्यो अजपाच्यो कन्यो पळोवन सगल्या लोकांक मोठी खोश जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकांडी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबा भयणीनो, बरें करूंक वेळ आसना. आमच्या मनांत जेन्ना बरें करूंक येता तेन्ना आमी बरें करूंक गरज. कित्याक बरें करण्याची फळ दुबळी जाता. तशें आमी शुभ वर्तमानांत आयकलां, जेजू ह्या 18 वर्सां देंवचारान वायटाकान केल्ली असली बायलेक बरो कोत्ता. तिका तो ह्या वायटांतली निवारता. जावं सोनवार, मंगळार, सोमार जावं कितेंय जावं, जेजू बरें कार्य करतलो, केन्ना फाटीं सरोना. आयज आमकांय पळोवलो दुसऱ्या सवें दोयाळ आनी काकलूतवंत जावपाचो. जायते फावटी आमचो स्वभाव काम चारीचो जाला. आमचो स्वभाव
पोजोडपणान जियेवपाचो जाला. जायते फावटी आमी आप स्वार्थी जाल्या. घडयेक फिरकोचेंत जेन्ना काम आसता तेन्ना ल्हानशें काम करून आमी तें व्हड करूंक सोदता. आमचें नांव व्हड एका तोकट्यार बांदूंक सोदता. हांवें केलां, हें हांवें केलां, तें हांवें केलां, असली बोबाड आमी करता. पूण काम कितें केलां? इल्लेंच केलां. तेच भाशेन जायतो लोक हांगासर तोकोस घेवन जायते आनी कामां करतात. पूण एक उतर एकाक दोन करिनात. काम जावन आमी आमचें नांव व्हड करूंक सोदता, फामाद करूंक सोदता. पूण तेच भाशेन जायतो लोक हांगा तोकोस घेवन काम करता. पूण एक उतर फामाद जावंक करिना, देवाचे मोहिमेक करता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, असले मनीस जावंक आमी गरज. आमचें नांव फामाद करूंक न्हय, पूण देवाचे मोहिमेक आमी काम करूंक गरज. देवाक महिमा दिवंक आमचें न्हय, पूण दुसऱ्यांचें चिंतून देवा भाशेन काकलूतवंत आनी दयाळ जावंक आयज आमकां देव उलोवता. तर हेंच करूंक आमकां सगल्यांक करता आनी बोड मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रुत्सना आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. शासनाच्या शासनान देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रुत्सना आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवेलीन दिलान मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. शासनाच्या शासनान देवाक सोय. मोठ्या बाबा भयणीनो, मोठें आनी तुमचें बलिदान सर्वोद्दार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्यायाचे सर्वेस्पोर मानून घेवन मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुतार जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक पांय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी शासनाच्या देवा, सर्वकार्य आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकोळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रिथमेर तुका वाखाणटा, तारण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका थाड्यान तुका दिन वाचता, तुज्या सोमता भक्ताची सभा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगीत सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता तुका सोय. उंचगीत सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तो खादेन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर तुमची तेच बरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेत ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसुणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारत हें म्हज्या उडासाक करात सो तो बावार्थाचो गुट पुरगोठुया Gesù Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सुर्णुची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळान रगत शेवतऱ्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरस्परा के पृथ्वीचेर विसरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास फ्रांसीस आमचो भगिवंत बाबा फिलिप नेरी फेरांव आमचो बोंगली बाबा सगल्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान काडूय पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यान तांच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेलेल्या समेस्तान तुजें पोर जगीत मुखार मोड पडून फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता वांकार मारये देवाची माई संगतीन भगिवन दोन दुतां भगिवन सुजे आनी सगळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तांकां वांटो दी तांचे संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सगळ्या सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळेन पडूंक नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार देवा करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदराचे जेजू क्रिस्ताचे नांव आमी बोरमाशान ओतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे देशकार आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजभोग चलयताय
सासनाच्या सासनांत आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. शेळीच्या जेवणांत आपयल्यान ती सुबावी. सम्यान तुवें विशय भितरूचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दमदमीत परमलाची बोली कशी आपणाचीच देवाक भेटवणी केली. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तुजे खुणेंत रूपान आमी समरंभून घेतला तें ह्या जिवितान स्वतान आनी स्वर्गार संपूर्णायेन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्वोदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार